मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी नाझरेताच्या पवित्र कुटुंबाची परब करता. ताच्या कुटुंबाचें खाशेलपण म्हणजे सगल्यांनी जुजेन, मारयेन आनी जेजून देवाचे येवजणे प्रमाणे जिवीत चाललें. ताचो कुटुंब जावन आसा एक आदर्श कुटुंब. आमी थोडो वेळ ताच्या जिविताचेर नियाळ करुया. शुभ वर्तमानांत जावं जोमाचे, मातेवाचे व लोकाचे व मार्कूचे आमकां जुयेचे एकूय शब्द मेळोना. तो तेवय आसलो आनी खूब तोखस घेवन आपल्या कुटुंबाचे पोट भरतालो. तो उक्ते मनान आनी काळजान जियेलो. तो प्रमाणीक मनीस आसलो. जुजेन सदांच देवाचें उतर आयकलें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत सारलें. मारिया जेजूची आवय एक सिदी सादी पवित्र ओस्तोरी आसली. तिचो फियात म्हणजे देवाचे आपोवण्यांक जबाब एके भाशेन तिच्या जिविताची खाणी सांगतात. ह्या फियातांत तिचें पवित्रपण आसलें. तिणें जाणवायेन, खालतीकायेन, मोगान आपलो पवित्र कुटुंब सांबाळलो. ती सगल्यांच्या आदाराक पावली. तिका खूब कोश्ट दूख सोसूंक पडलें. जेजू देवाचो पूत आमच्या पासत आमकां सोडूनचो रस्तो दाखोवंक, आमचे सोडून करूंक एक गरीब कुटुंबांत मनीस जालो. तो आमच्या सारको जियेलो. ताणें जुजेक देवाच्या कामाक आदार दिलो. आपूण देवाचो पूत आसुनूय ताणें आपल्या आवय बापायचें आयकलें आनी तांच्या सांगण्या प्रमाणे आपलें जिवीत सारलें. भाव भयणीनो, आमी कुटुंबांत जियेता. जेजून, मारयेन आनी जुजेन हांणी आपलो कुटुंबाचें जिवीत पवित्रतायेन जियेवन आपलो कुटुंब पवित्र केलो. आमचो कुटुंब पवित्र करूंक आमी प्रयत्न करूंक फावो. आमच्या कुटुंबांत मागणें, मोग, वांगड्या मोदें बरो सोबून बोगसणे म्हूण आसूंक गरजेचें. तशेंच आवय बापायन आनी भुरग्यांनी थोडो वेळ तरी दिसपटी सांगातान सारूंक फुडाकार घेवंक जाय. तर आमचें कुटुंब पवित्र मारये, जुजे आनी देव भाशेन पवित्र जावंक आज आमी खालतीपणी ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.